सरकारान गोंयांत वाघ ना अशें कितले सांगले तरी गोंयांत वाघ आशिल्ल्याचें सिद्ध जालां। गोंयांतल्या वाघाची राखण करपाक आनी त्याच बरोबर वाघाचें म्हत्व पटोवन दिवपाक सरकार अपेशीत आसला। आज वाघ जिवे उरले जाल्यारूच मनशाक उदक मेळटलें, प्राणवायू मेळटलो। म्हादयची शेतां आनी लोकवस्ती नासलेले वाठार व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर केलो जाल्यारूच वाघ जिवेशी उरतलो, राजेंद्र केरकारान म्हटलां। गोंयांत वाघ ना अशें 1995 सावन सरकार म्हणत आयिल्ला, पूण 1997 वर्सा गोंयांत 5 वाघ आसलेल्याचो पुरावो मेळ्ळो। पूण हे वाघ कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान येतात अशें पालोपद लायलें। गोंयांत खोतीगांव, नेत्रावळी, महावीर, म्हादय अभयारण्य आनी मोलें राष्ट्रीय उद्यानां ही सगळीं अस्तम घाटांतलीं व्याघ्र क्षेत्रां आसूनय आनी तेतून वाघ आसलेल्याचे पुरावे मेळूनय सरकार वाघांचो राबितो मानपाक तयार नासलें। पूण 2013 वर्सा कॅमेऱ्यांत वाघ दिसले। 29 जुलय संवसारभर आंतरराष्ट्रीय वाघ दीस म्हण मनयतात। त्या निमतान गोवा 365 कडेन गोंयचो पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारान उक्तायल्ली ही प्रतिक्रिया। आमच्या गोंयान वाघ ना अशें 1995 सावन सरकार जे आसा ते सांगत येयल्लें, पूण 1997 गोंयान 5 वाघ आसा हें स्पश्ट जालें। पूण तरी आसतना गोंय सरकारान आमच्या वाठारांत जे वाघ येता हे कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान येता अशें पालपूत लायलें आनी त्याच्या उपरांत गोंयान व्हडा प्रमाणान खाण वेवसाय जो आसा तो चालू उरलो। पूण एकंदर वाघ जो आसा हो वाघ आमच्या गोंयच्या जंगलाची शान आसा। ह्या पुराय अस्तम घाटांतल्या वाठारान वाघ आसा, राबितो करता हाचे पुरावे जे आसा आमकां परते परते मेळ्ळेले आसा। पूण गोंय सरकारान वाघ ना हें धोरण स्पश्ट दवरलें। पूण 2013 ह्या वर्सा जेन्ना कॅमेरा ट्रॅप लायले तेन्ना गोंयच्या वन खात्याक पयल्या वाघाचे जे फोटो आसा तो डोंगुर्ली, ठाणे ह्या वाठारांतल्या वाघेरी ह्या डोंगराच्या म्हावळिंगेचें पाणी हांगासर मेळ्ळो आनी ताच्या उपरांत गोंयान वाघ आसा हें शास्त्रीय रित्या स्पश्ट जालें। त्याच्या उपरांत डॉक्टर उल्हास कारंत हांचे पथक जे आसा ते गोंयान येयले आनी तांच्यांनी गोंयान जो मेळ्ळेलो वाघ आसा तो पुराय देशान वाघांची जी म्हायती आसा त्या म्हायतीच्या कोशान हो वाघ जो आसा तो पुराय नवीन आसा हें स्पश्ट जाल्लें। आनी हाच्या वयल्यान कळ्ळें की गोंयान राबितो करपी वाघ आसा आनी ताच्या उपरांत मागीर परते गोंयान 5 वाघ आसा हें स्पश्ट जाल्लें आसा। वाघ आयज लोकवस्तीच्या लागसार येवपाचें मुख्य कारण म्हणजे जंगलांत राबितो करपी जे तृणभक्षी प्राणी असले हरणां, गवेरेडे, पिसय, भेकरी हांची जी संख्या आसा ही संख्या खूप कमी जायत चल्लेली आसा आनी ती कमी जावपा खातीर जंगलांचो वाठार जो आसा हो संकटग्रस्त जाल्लो आसा आनी संकटग्रस्त जंगलांचो वाठार जाल्ल्या कारणान एकंदर वाघाचें अस्तित्व दुर्लभ जाल्लें आसा आनी संकटान वाघ सापडलेलो आसा। ताका लागून आयज गोंय सरकारान आमच्या अस्तित्वा खातीर वाघ जर राखून दवरले जाल्यार आमकां फुडल्या काळान पिवपाचें उदक मेळटलें। त्याच परीन प्राणवायू जाका आमी ऑक्सिजन म्हणटा हे ऑक्सिजन निर्माण करपाचें काम जें आसा ही हरवी जंगलां जी आसा हिरवीगार जंगलां ती ही कामां करतात। तर ह्या जंगलांच्या वाठाराची राखण करप आनी वाघाच्या अस्तित्वाची दखल घेवप ही आयज खूब गरजेचें आसा। गोंय सरकारान वाघाचें संरक्षण करपा खातीर जर विशेष प्रयत्न करूंक ना जाल्यार तेचे दुश्परिणाम आमकां भोगचे पडटले। म्हादय अभयारण्य जें आसा ह्या म्हादय अभयारण्याचो लोकवस्ती, शेती, बागायती हो जो भाग आसा तो वगळून गोंय सरकारान मोलें अभयारण्य जें आसा, महावीर अभयारण्य जें आसा आनी मोलें राष्ट्रीय उद्यान आसा आनी म्हादय अभयारण्य आसा हातूंतलो जो लोकवस्ती नासलेलो वाठार आसा तो वाठार जर म्हादय व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर केलो आनी वाघांच्या एकंदर अस्तित्वा खातीर पोषक वातावरण निर्माण केलें म्हणजे वाघाची प्रे बेस, वाघ ज्या जनावरांची शिकार करता त्या शिकार करपी प्राण्यांची संख्या वाडयली जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयान वाघ सुरक्षीत रावपाक शकतालो। 2019 डिसेंबरात सत्तरीतल्या गोळावलीत थळाव्यांनी वीख घालून 4 वाघ मारले। त्यावेळार सरकार वाघांची राखण करपाक अपेशी थारिल्ल्याचें स्पश्ट जालें। लोक आनी वाघा मदलो संघर्श खर जाल्लो दिसून येयलो। त्याचे कारण जंगलांतले पिसय, हरणां, भेकरी अशे तृणभक्षी प्राणी उणे जाल्यात। वाघ राखले जाल्यार आमकां फुडल्या काळात उदक मेळटलें, ऑक्सिजन दिवपी रानां जगतलीं अशें केरकारान सांगलें। पळयात। डिसेंबराक गोंयांतल्या
सत्तरी म्हालांतल्या गोळाली हांगासर 4 वाघांची हत्या जी आसा ही जेन्ना जाली विषबाधा जावन तेन्ना कळ्ळें की गोंयान वाघ आसले आनी त्या वाघांची राखण करपाक गोंयचे सरकार जे आसा ते अपयशी ठरले. वाघीण, तिचे 2 बछडे आनी सब एडल्ट असे 4 वाघ जे आसा हे विषबाधेन मरण पावले. लोक जे आसा आनी वाघ आसा हांच्या भितरलो जो संघर्श आसा हो आयज तीव्र जावपाक लागलेलो आसा. ताचे मुख्य कारण म्हणजे लोकां भितर वाघाचे अस्तित्व जे आसा, वाघाचे महत्व जे आसा हे पटोवन दिवपा खातीर वन खातें आनी सरकार जे आसा हे अपयशी ठरलेले आसा. जाल्यार आंतरराष्ट्रीय वाघ दिसा निमतान सत्तरींतलो थळावो आमदार आनी रानमोगी आशिल्ल्या विश्वजीत राणेन गोवा 365 धाडून दिल्लो हो पळयात वाघांचे म्हत्व सांगपी व्हिडिओ. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.